आतां एम्फिबियन बस सारके इंडियन खंय नाशिल्लें कमर्शियल ऑपरेशन, नेवी कडेन आशिल्लो पूण नेवीक परमिशन नाका, कमर्शियल ऑपरेशनाक परमिशन जाय पडटा. हें करपाक ऑलमोस्ट 2 वर्सां लागलीं म्हाका हें करपाक. आनी आतां तें परमिशन येयल्लें आसा. आतां ती बस ऑलरेडी एप्रुवल जाल्ली आसा. आतां तेजे मेंटेनन्साक बस गेल्ली आसा दोनूय बसी. म्हाका येता ते म्हाका दिसता 8-10 दिसांनी त्यो रेडी जातल्यो. एंड ऑफ दीस मंथ प्रोबेबली ऑर बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट मंथ आमी वी वील स्टार्ट ट्रायल लर्न फॉर कमर्शियल यूज आनी टिकेटेड यूज मागीर एंड ऑफ मार्च बी आमी चालू करतले. पूण इट हॅज टेकन टायम ओन्ली फॉर वन रिजन, दीस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन ऑपरेशन इन इंडिया. आनी परमिशन मेळपाक खूब टायम लागलो. ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो तेकाय फॉलोअप केलें आनी आमचो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड ट्रान्सपोर्ट एंड शिपींग तेणें आमकां खूबसो आदार दिलो म्हूण आज हें जावपाक पावलें. आतां कमर्शियल ऑपरेशनाक आमी चालू करपाचें म्हाका दिसता बाय 15 पयलीं जावपाक जाय, नाजाल्यार एंड ऑफ फेब्रुवारी पासून. 2.5-3 कोटीच्यो ह्यो बशी ऑस्ट्रेलियाच्या पार्टनरा बरोबर गोंयानूच ह्यो बशी बांदतात. सरकारान मात हातूंत एकूय पयसो घाल्लो ना. इन्व्हेस्ट करपी प्रायव्हेट कंपनीच. सध्या तरी पणजे, ओल्ड गोवा आनी दिवाडे वाठारांत ह्यो बसी चलतल्यो. बसीचे जे परमिशन घेवपाक इतलो टायम लागलो आनी म्हाका खबर आसा गेल्या टायमान म्हज्या ऑलमोस्ट 4 म्हयने ती बस ट्रेलराचेर उरली फॉर न्यू परमिशन. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी तांत्रीक गोश्टी इतल्यो आसता, परमिशनां मेळपाक इतले त्रास जातले की आतां सक्सेसफूल जाल्ले आसा. म्हाका दिसता गेल्या एक 8 दिसांक ते नोटिफिकेशन येयलें सेंटराचें की दीस टायप ऑफ एक्टिविटी इज युजफूल फॉर कमर्शियल. सो बेस्ड ऑन दॅट आतां आमी हें चालू करतले फुडें. टोटल हाव मेनी बसेस विल बी? टोटल गोंयान आतां सद्या 2 बांदल्या पूण ऑपरेशना वांटेतले आमकां टोटल एक 7-8 करपाचे अशें आसा. इट वील बी अ सर्कीट, इट वील बी अ मिक्स ऑफ रोड एंड लँड एंड रोड अशें करपाचें आसा. पूण एटलीस्ट फर्स्ट 2 बसी आमी चालू करतले. हीट बस आमी पयशे फारीक करना, गोवोरमेंटान एक पयसो, इट इज अ इनिशिएटीव बाय प्रायवेट बिल्ट इन गोवा. एसीजीएलान बस बांदल्या थ्रू ऑस्ट्रेलियन पार्टनरशीप. आमचो गोंयचोच एंटरप्रेनर आहा आनी ही हॅज बिल्ट इट बाय इन्वेस्टींग मोर दॅन 2 crores इन वन बस. ऑलमोस्ट 2.5-3 कोटी बसीक मोडल्या ताणें. सो दीस 2 बसीज आर रेडी. सो नाव वील स्टार्ट ऑपरेशन. आनी गोंयचो गव्हर्मेंट 1 रुपया पयशे दे म्हणना. सो हितून गव्हर्मेंटाक कितें रेवेन्यू बी आसता? हय तेजें कितें आहा, सी वी आर नॉट बॉदर्ड मच ऑफ द रेवेन्यू. वी ऑलरेडी ट्युरिस्ट जे गोंयान येता ते रेवेन्यू दिता इन वे ऑफ वेरियस टॅक्सीस. सो ट्युरिस्ट आनी रावचे म्हणून ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी करता. हेजेर आमकां रेवेन्यू व्हडलो नाका पूण आमी एक 5% रेवेन्यू टेंडरान आमी दवरलेले की वॉट एवर रेवेन्यू जनरेटेड 5% आमकां दिवपाक जाय म्हणून. इट इज ओन्ली द सर्वीस वी वॉन्ट टू सेट. सगळे न्यू ट्युरिजम सर्विसीस जे आमी चालू केल्या ताका कॉन्स्टंट फिगर 5% मिनिमम दवरलेलो. त्या बिडराचे मागीर 7% 8% तेणी करपाचें आशिल्लें. सो वी हॅव ते सिंगल बिडर आसल्या कारणान 5% म्हणून आमी ताका करपाक लायला. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.